विसवा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। येवपी 2 दिसां भितर भाजपाचे अध्यक्ष विनय तेंडुलकार दिवचलेंत येवन कार्यकर्त्यांक दिवचले कित्याक मंत्रीपद दिवना हाचें स्पश्टीकरण दितलो म्हण आपणाक विश्वास आसा अशें आमदार पाटणेकरान पत्रकार परिशदेंत सांगलां। दिवचलेंत व्हड प्रकल्प आपल्या वाटचालीक आसात। दिवचलेंत अशी खुबशी उदरगत जावपाची आसा म्हण आमदार पाटणेकर मुखार उलयला। आरडेक्स गोवा खातीर दिवचलेच्यान चंदू मांद्रेकर। की राजीनामे तशें काय व्हडलें तशी मोठी ही गंभीर अशी खबर ना। आमच्या अंतर्गत कळव वाडलो गदारोळ जालो ही गोष्ट खरी आसा, पण म्हाका आशा आसा ह्या 2 दिसांत आमचे पक्षाचे अध्यक्ष आनी राज्यसभेचे खासदार बाब दिवचले येतले आनी जी नाराजी आसा कारण बाबा कितें अशें की ज्या प्रमाणे दिवचले मंत्रीपद मेळना हेचे ते सोयीस्करपणे उत्तर दितले हेतून कार्यकर्तो समाधान जातलो अशी म्हाका एक आशा आसा। विकास दिवचलचो कदम बस स्टँड, ऑडिटोरियम, बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स, स्विमींग पूल तुझे जे ब्युटिफिकेशन हे मोठे प्रकल्प जे आसा हे मोठे प्रकल्प म्हणजे वाटेर आसा पूर्ण जावपा खातीर। आनी म्हाका दिसता भितून पयलो प्रकल्प येतलो तो कदमा बस स्टँडचो आसतलो ज्या हितून ह्या 8 तारखेक ऑक्टोबराच्या गोवा स्टेट इंडस्ट्री डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन जे आसा ह्या हितून 8 तारखेक प्लानाची जो प्लान तो तयार करता प्रेझेंटेशन दाखले वयतले त्या हितून चेअरपर्सन आसतलो, चीफ ऑफिसर आसा, टावर प्लॅनिंग आसा, कदंबाचो मॅनेजिंग डायरेक्टर, डीवायएसपी ट्रॅफिक, एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर युनिव्हर्सिटी, डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट, एमडी ऑफ केटीसी, एक्झिक्युटिव्ह एमपीडब्ल्यूडी अशी ही मनशां हेंच्या समोर हे प्रेझेंटेशन दिलें गेलें वयतलें। ह्या 6 वर्सांक हांवें पुरो प्रयत्न केला की दिवचलचो विकास जावचो म्हणून। आतां कशें आसा सगळ्यांक खबर आसा ज्या प्रमाणे गव्हर्मेंट हे कंटिन्युअस प्रोसेस त्याच प्रमाणे विकास कामां जी आसा ही सुद्धा एक कंटिन्युअस प्रोसेस कोण डिस्टर्ब करूंक शकना। आतां उदाहरण तुमकां एक दिता, छत्रपती शिवाजी महाराज बांदले गेले ते पयलीं जे 2 कोटी येयले आनी हांव आमदार आसलो ह्या म्युनिसिपालिटी फाउंडेशन स्टोन सती चेअरपर्सन आसलो, फाउंडेशन स्टोन माझ्या आमदारान घातलो बरोबर, पण परत उद्घाटन जे आहा उद्घाटन परत आता आमदार जालो त्याला उद्घाटन जालो। इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस, ते कोण स्टॉप करूंक शकना। ते बातमीर आसा की आमी खंय तरी प्रकल्प आडयले बी म्हणून, पण म्हाका दिसता की ह्या हितून तथ्य ना। हितून नरेश टेकडे म्हणून जे आमचे मित्र आसात त्यांची खंय तरी गैरसमज जाल्या